नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. आज हांवें म्हजें जे अंतरिक्ष रॉकेट आसा अप एंड अवे आसा तातूंतल्यान ब्रेक घेतला थोडे तरी बेजिक्स समजुपाक. आमी जेन्ना आमच्या ब्रह्मांडा बद्दल उलयतात, आमच्या युनिवर्सा बद्दल उलयतात, खूब व्हडलें सायन्स आसा, पण आमकां बेजीक कितलें खबर आसा. एक सिंपल एग्जाम्पल आमचीच अर्थ एक प्लॅनेट आसा. अर्था बद्दल सोडात, प्लॅनेट हो शब्द तुमकां कितलो खबर आसा. वॉट इज अ प्लॅनेट. प्लॅनेट म्हणजे कितें. एक क्वेश्चन असो विचारलो जाल्यार इवन धाकटी भुरगीं जी तुमी आतां टीव्ही पळयतात म्हणटलीं हातून व्हडलें कितें विचारपाचें आसा. प्लॅनेट इज अ बॉडी वीच मूव्स अरावंड द सन. हो सूर्य आसा ताज्या भोंवती जे फिरतात ते प्लॅनेट्स. तातूंत व्हडलें कितें आसा आमकां जॉग्राफीन शिकयतात. पण इश्टानो एक मिस्टेक आसा. प्लॅनेट हाजो अर्थ मूव्स अरावंड द सन अशें जायना. इट इज नॉट. तुमकां खबरूच ना वॉट इज द मिनींग ऑफ अ प्लॅनेट. बेजीक एस्ट्रोनॉमीचें बेजीक जें आसा तेंच आमकां खबर ना. म्हणून आमकां युनिवर्सा बद्दल एक्चुअली कांयच कळना. आमकां सगळें अज्ञान आसता. आमकां इनडिफरंट जाता. आमकां कांय कळत ना. आमकां जाय पडलेलें ना. वी डोंट इवन नो द मिनींग ऑफ बेजीक वर्ड्स जे आमी डे टू डे लायफान यूज करतात. सो आमची ही अर्थ जी प्लॅनेट आसा हाजे बद्दल शिकचे पयलीं प्लॅनेट कितें तें आज पळोवया. वेरी सिंपल. हांव तुमकां सांगता की तुमी जे समजतात प्लॅनेट इज अ बॉडी वीच मूव्स अरावंड द सन, दीस इज ऑल रॉंग. हें सारकें न्हय. निकोलस कॉपर्निकस ऑलरेडी आमी खूब पळयलां ताजे बद्दल. 500 वर्सां पयलीं आमचे पुर्वज ते कोणूय जावं, ग्रीक जावं, इंडियन्स जावं, इजिप्शियन्स जावं, सुमेरियन्स, मेसोपोटेमियन्स हांणी सगळ्यांनी अभ्यास केला ह्या अंतरिक्षाचो. एस्ट्रोनॉमी एक खूब इम्पॉर्टंट टॉपीक आशिल्लो ज्याचे शिवाय ते जगूंक शकनाशिल्ले. कशें आमी आनी फाटीं वचुया. एक 20-25 हजार पयलीं आमचे पुर्वज जे माकडा पासून मनीस बनिल्ले आमचे आदिमानव जेन्ना ते हे संवसारान आयले. इमॅजीन करात आज आमचे कडेन सगळें आसा. इंटरनेट आसा, कंप्युटर्स आसा, मोबायल्स आसा, गुगल आसा, सगळें आसा. कितेंय जाय जाल्यार तुमकां लायब्ररीन सुद्दां वचून त्रास काडपाची गरज ना. घरा बसून कंप्युटराचेर किंवा तुमच्या मोबायलाचेर इन्फॉर्मेशन सगळें एट द फिंगर टिप्स तुमकां मेळटा. पूण आमचे पुर्वज कितले त्रास काडले आसतले तांणी. जनावरां भशेन ते जगताले. हे प्लॅनेटाचेर आमच्या अर्थाचेर हजारांनी तरेची जनावरां आसा. तातूंतले एक आमी फक्त. आमी कांय व्हडले न्ही. थावजंड्स ऑफ ऑर्गॅनिजम्स, ह्युमन बिईंग, होमोसॅपियन्स तातूंतले एकूच. पण आमी आज हांगा कशे पावले. आमी हें सगळें निर्माण केलें. आमी ही टॅक्नॉलॉजी निर्माण केली आनी आज आमकां पावर आसा अंतरिक्षांत वचपाचो. अप एंड अवे वचपाचो पावर आसा. तो आमकां कसो मेळ्ळो. ओन्ली फॉर वन रिजन. जनावरांनी जें केलें तें आमी केलें. पण जनावरांनी जें करूं ना, एनिमल्सांनी जें करूं ना तें आमी एक काम केलें. विचार करपाचें. प्री हिस्टॉरीक केवमॅन हांणी सगळें केलें जें जनावरांनी केलें. तें जिवंत रावपाक गरज आशिल्ली. एवरीथींग फॉर सर्वायवल. 3 वस्तूंची गरज सगळ्यांक आसता. जनावरांकूय आसा, आमकांय आसा. ताका आमी म्हणया रोटी कपडा मकान. पण कपडा हे जनावरांक लागना. पण प्रोटेक्ट तांकां करचेंच पडटा तांची बॉडी. सो हे 3 सोडून आनी जगपाक कितें गरज आसा. कांय ना. एक्चुअली कांय ना. एस्ट्रोनॉमी करपाची गरज ना. अभ्यास करपाची गरज ना. कामाक वचपाची गरज ना. जनावरां कांय तें करनात. दे कॅन स्टील सर्वायव. आमी सुद्दां सर्वायव करूंक शकता आशिल्ले. पण आमी तें करूं ना. आमी विचार करपाक सुरू केलो. म्हणून आज आमी हांगा पावले. कित्या बद्दल ऑलरेडी कितलेंदां सांगलां. अंतरिक्षाचो विचार, ब्रह्मांडाचो विचार हो फर्स्ट आयडिया आशिल्ली आमचे प्री हिस्टॉरीक केवमॅन आमच्या पुर्वजांक. कित्याक गरज आशिल्ली. जेन्ना आमचे पुर्वज हे सैमा कडेन पळयताले, हे प्लॅनेटा कडेन पळयताले तेन्ना तांकां कळ्ळें की जर आमकां जगपाक जाय, इफ वी हॅव टू बी सक्सेसफूल, आमकां एक काम मात करचें पडटलें. हें म्हज्या भोंवतणी जें चल्लां तें म्हाका समजचें पडटलें, अंडरस्टँड करचें पडटलें आनी तें कंट्रोल करचें पडटलें. सो ताणें कितें केलें. स्टडी केली. सगळे सैमाची स्टडी केली, आकाशाची स्टडी केली, अंतरिक्षाची स्टडी केली आनी थंयच्यान आमी म्हणूं शकतात खऱ्या अर्थान जेन्ना आमच्या पुर्वजांनी आकाशा कडेन पळयलें तेन्ना सगळ्यान पयलीं एक ऑब्जर्वेशन तांणी केलें आनी तें बेजीक ऑब्जर्वेशन म्हणजे आकाशांत 2 वस्तू सारके स्पेसिफीक दिश्टी पडटात.
तुमी सुद्दां ऑब्जर्वेशन केलें जाल्यार तुमकां कळटलें की आकाशांत 2 ऑब्जेक्ट्स आसात ते डिफरंट आसात. सगळे कडेन दिसता स्टार्स जे मूव जायनात. ऑफकोर्स स्काय मूव जाता. एक स्टार जर हांगा आसा एका वरान ते वयर चडटले, 2 वरान ते सामके वयर, 4थ्या वरान ते सकयल देवपाक लागतले. मुवमेंट जाता पण ऑब्जर्व करात स्काय मूव्स एज वन पीस. फूल स्काय मूव जाता, स्टारांचें पोजिशन आपसात हालना, इंटरमिडिएटरी मुवमेंट जायना, एज वन पीस मूव जाता. सो इवन ऑब्जर्वेशन सादें केल्यार तुमकांय कळटलें की स्टार्स आर फिक्स्ड. दे एपियर टू बी मुवींग ओन्ली बिकॉज अर्थ इज मुवींग. हें तुमकांय कळटलें. पूण हे स्टारांच्या मदीं एक एक स्ट्रेंज कितें तरी जाता, घडत आसता. कितें घडत आसता? एक मुवमेंट. कित्याचो? सूर्य रायज जाता इस्टाक, सांजचो वेस्टाक सेट जाता, तुमी तें नोट करात. आनी ईस्ट टू वेस्ट एक लायन मार्क करात आनी ते लायनार रातचे ऑब्जर्व करात. डेफिनेटली तुमकां एक कितें तरी दिसतलें, विचित्र कितें तरी दिसतलें. थोडेशे ऑब्जेक्ट्स आसात, ब्रायट आसात, जे ट्विंकल जायनात. आमकां खबर आसा ते स्ट्रेट मूव जातले. एक एकदां फाटल्यान वतले, सडनली स्टॉप जातले, फाटल्यान वतले, परत फुडें येतले, उलटे मूव जातले. रेट्रोगेड मोशन किंवा वक्री गती म्हणटात. सो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रेंज पोजिशन्स, स्ट्रेंज मुवमेंट्स तुमी ऑब्जर्व करतले एमांग द स्टार्स वीच आर फिक्स्ड. सो हे आमच्या पुर्वजांनी सगळ्यान पयलीं ऑब्जर्व केलें अशी हिस्ट्री सांगता. फिक्स्ड स्टार्स, सन एंड मून आनी प्लॅनेट्स. वॉट आर प्लॅनेट्स? प्लॅनेट्स हो शब्द डज नॉट मीन ऑब्जेक्ट्स मुवींग अराउंड द सन. ग्रीक्स आमच्या एन्शंट वर्ल्डांतले एक 2000-250 वर्सां पयलीं घेवया, सगळ्यान हुशार, वायज अशें मानतात. आनी तांची सायन्स खुबशी आज आमी फॉलो करतात. आर्कमिडीस, प्लेटो, पायथागोरस ही सगळीं नांवां तुमी आयकल्या. हांवें खुबदां सांगलां खुबशे इन्वेन्शन नॉट ओन्ली इन सायन्स, मॅथ्स आनी सगळें फिलॉसॉफी तांणी केल्ली आसा. ग्रीक भाशेंत एक शब्द आसा अस्टेरिस अ प्लॅनेटी. अस्टेरिस अ प्लॅनेटी, एस्ट्रा म्हणजे स्टार, अ प्लॅनेटी म्हणजे नॉट मुवींग, नॉट वॉन्डरिंग. प्लॅनेटाय हो शब्दाचो अर्थ वॉन्डरर, जे भटकतात, मूव जातात. अस्टेरिस अ प्लॅनेटाय म्हणजे स्टार्स वीच आर नॉट मुवींग, म्हणजे एक्चुअली स्टार्स. आनी दुसरो शब्द आसा अस्टेरिस प्लॅनेटाय. प्लॅनेटी ताकाय म्हणटात. अस्टेरिस स्टार्स वीच आर नॉट मुवींग आर प्लॅनेट्स. नॉट ऑब्जेक्ट्स वीच आर मुवींग अराउंड द सन म्हणजे प्लॅनेट्स न्ही. स्टार्स वीच आर मुवींग आर कॉल्ड प्लॅनेट्स. ते खऱ्या अर्थान 7 वस्तू, ऑब्जेक्ट्स आकाशांत जे मूव जातात हे ग्रिकांनी पळयले. चंद्र, सूर्य आनी प्लॅनेट्स जे आमकां दिसतात, मर्क्युरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न, हे 7 वस्तू आमच्या ग्रिकांनी ऑब्जर्व केले आनी तांकां तांणी प्लॅनेट्स म्हणले. सन आनी मून हांकांय प्लॅनेट्स म्हणले. सो बिकॉज आयचे प्लॅनेट्स ते कालचे प्लॅनेट्स वेगळे आसात, दे आर सेपरेट. ओके. आतां आमच्या आठवड्यान दीस कितले आसा? 7. ते कित्या वयल्यान नेम केल्या? सगळें आमच्या टायमाचें डिविजन इज अकॉर्डिंग टू स्पेस, एस्ट्रॉनॉमी. आनी आठवडो जो आसा, डेज ऑफ द वीक आर नेम्ड बाय द ग्रीक्स. तांणी 7 डिवायड केले. 4 आठवडे म्हयन्याक आसता बिकॉज ऑफ सिंपल रिजन. 4 डायरेक्शन्स असतात, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सावथ, म्हणून 4 आशिल्ले एका म्हयन्यान. आनी ताजें स्मॉलर डिविजन इज इंटू 7, सिंपली बिकॉज 7 थिंग्स मूव अराउंड द स्काय आनी ताजी नांवां तांणी तांकां दिलीं. संडे जो एपोलो, गॉड ऑफ म्युझिक, गॉड ऑफ लायट, गॉड ऑफ लायफ, एपोलो. मंडे इज मून म्हणजे डायना किंवा आर्टिमिस तिका म्हणटात, गॉडेस ऑफ हंटींग, जी रातची भायर सरताली आनी शिकार करताली, गॉडेस ऑफ हंटर्स. सोमार तिजे उपरांत. मंगळार, ट्यूजडे इज आफ्टर मार्स, द गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ वायलन्स. मंगळ. बुधवार आसा, बुध म्हणजे मर्क्युरी. मर्क्युरी इज द गॉड ऑफ द पोस्टमॅन ऑफ द गॉड्स, मेसेंजर. जसो आमी भारतात नारद मुनी म्हणटात, तसो मेसेंजर ऑफ द गॉड्स इज मर्क्युरी. डॉक्टरांचो देव तो. ही इज द गॉड ऑफ फिजिशियन्स. ज्युपिटर, गुरुग्रह, राजा, ग्रहांचो राजा, बिगेस्ट प्लॅनेट. ही इज द किंग ऑफ द गॉड्स, जो वारें हाडटा, जो पावस हाडटा, जो वीज हाडटा, थंडर, गॉड ऑफ थंडर इज ज्युपिटर. आनी सॅटर्न, ज्युपिटराचो बापूय, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर आनी अनफॉर्च्युनेटली ऑल्सो कॉल्ड गॉड ऑफ मिसफॉर्च्युन्स वॉज सॅटर्न. सो हे 7 आमचो आठवडो.
7 days ऑफ द वीक तांकां देव मानले. जे मुवींग ऑब्जेक्ट्स आसा अप्लॅनेटाय आनी प्लॅनेटी हे 2 फरक केलो तांणी आनी मुवींग ऑब्जेक्ट्स तांकां देवाची तांणी एक कंपॅरिजन केलें आनी आज सुद्दां भारतांत आमी तांकां देवूच मानतात. तुमकां खबर आसा.